नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सायप्रस, कॅनडा आनी क्रोएशिया देशांच्या 5 दिसांच्या भेटेर वचपाक भायर सरल्यात. ह्या तीनय देशांनी भारताच्या आतंकवादा आड सुरू आशिल्ल्या झुजाक आपलो तेंको दिला त्या बद्दल तांचे आभार मानपाची संद ह्या भेटेंत आपणाक मेळटली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या. आतंकवादाचे सगळे प्रकार ना नपयत करपा खातीर चलिल्ल्या संवसारीक यत्नांक ह्या भेटेक लागून बळगें मेळटलें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज केदारनाथच्या गौरीकुंड वाठारांत एका हेलिकॉप्टराक अपघात जावन 7 लोकांक मरण आयलां. फांतोडेर 5.5 वरांचेर 6 भक्तांक घेवन हे हेलिकॉप्टर गुप्त काशी सावन केदारनाथ वताले. वायट हवामानाक लागून हो अपघात जालो. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी ह्या अपघाताचेर दुख उक्तायलां. तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें. एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी. खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी. गोंयांतल्या लँड रेव्हेन्यू कोडावेल्या कॉमेंट्रीचे विमोचन राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार पुस्तकाचे लेखक ॲडव्होकेट हरिश्चंद्र नायक, प्रकाशक, वकील हाजीर आशिल्ले. ह्या कॉमेंट्रींत गोवा लँड रेव्हेन्यू कोडाचें विश्लेशण केलां. ह्या कॉमेंट्रीचो वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक लाव जातलो अशें ह्या वेळार उलयतना राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. कानून गोवा के एक स्पेशल कानून गोवा लैंड रेवेन्यू कोड के ऊपर लिख के आज पब्लिश की है. ये जो बुक है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी गोवा के एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि इस बुक में गोवा लैंड रेवेन्यू के सब्जेक्ट पे जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसका इसमें मेंशन है. गोवा के स्पेशल फीचर जो कि पोर्चुगीज टाइम पे भी जो कानून था और उसके बाद ये गोवा लैंड रेवेन्यू आ गया, उसका भी इसमें रेफरेंस है. इसमें ट्रांसलेशन है पोर्तुगीज लॉ का. उसका बहुत ही हेल्प हमारे जो लॉयर्स है गोवा में उनको मिलेंगे और जजिस को भी ये जो बुक है बहुत हेल्पफुल रहेगी. तो हमारे लर्नेड फ्रेंड जो है इन्होंने एक इतना बड़ा और अच्छा काम किया है कि ये आगे वाले दिनों में और आने वाले दिनों में सब लोगों को मदद मिलेगी और अगला जो जनरेशन है लॉयर्स का और लोगों का भी उसका बहुत फायदा होगा. मडगांव रेल्वे स्थानकाचेर HSBC बँक आणि TSL सामाजिक संस्थे वतीन CLR निधी खाला पिवपाच्या उदकाची व्यवस्था केल्या. हे वरवीं शुद्ध, नितळ आणि सुरक्षीत पिवपाचे उदक प्रवाशांक मेळटले. केंद्रीय श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी ह्या सुविधेचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, अधिकारी आदेश गुप्ता आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. CSR फंडांतल्यान जे कितें गोंया खातीर आमकां दिवंक मेळटा तो दिवपाचो एक विकास राज्य सरकार विकास करता, केंद्र सरकाराचे विकासाचे प्रोजेक्ट आसा बरोबर हो जो निधी आसा CSR फंड हो सुद्दां लोकांच्या गरजेक पावोवपाचें काम जें आसा तेंय आमी सगळे मेळून करतात. गेल्या वर्सान सगळ्यांत एक मोठो प्रोजेक्ट जे आमी CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान राबयलो म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजात एक कॅन्सर डिटेक्शन बस दिल्ली. हांगसरल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुरू जाल्यो. जवळजवळ 3 कोटीपेक्षा जास्त जाली. तातूंत सगळ्यो सुविधा, कारण लोक कितें करतात की तांकां कॅन्सर सारको जो काही रोग आसा तो बेगीन कळना, 3rd स्टेज येयले नंतर कळटा आनी त्यामुळे तें डिटेक्शन अर्ली जर जालें, फर्स्ट स्टेजीर जर मेळ्ळें तो पेशंट वाचता. त्यामुळे गांवागांव लोक येनात, दाखयनात आनी मागीर 3rd स्टेजीर येतात आनी आपलो जीव गमावन बसतात. म्हणून आमी पयलीं जो प्रोजेक्ट एक सगळ्यांत बरो केलो तो म्हणजे ती बस आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान दिल्ली आसा ती आतां गांवान वचून
पंचायती कडेन वचून सगळ्या लोकांक आपयता आनी टेस्टिंग करतात, तातूंतल्यान पेशंटूय मेळटा आनी खरोखर म्हाका अशें दिसता की जीव वाचतात. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आणि एक बरो उपक्रम हांगा चालू केला. लोक आतां प्रत्येकाक उदक जाय पडटा. उदक म्हणजे सामकें नेसेसिटी. आज ताणी 3 कडेन चालू केल्या. सकाळी मागीर तो श्रीपादाक थिवी केला, कदंबा केला आनी आज तिसरे तो हांगा करपाक स्पेशल आयला. तो पडटा आसतना तुका हो कार्यक्रम ताणें चुकयलो ना, पूण ताजें हांव परत एकदां अभिनंदन करतां. संवसारीक रक्तदान दिसाच्या निमतान मडगांवांतल्या विक्टर हॉस्पिटलांत रक्त घटक केंद्राचे उक्तावण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, समाजसेवक योगीराज कामत, विक्टर हॉस्पिटलाचे वरुण आल्बुकर्क, रोआना कोस्ता, COO डॉक्टर अजय गांगुली आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या केंद्राचो आपतकालीन आनी खासा वैजकी सेवेक लाभ जातलो ह्या वावरा खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी विक्टर हॉस्पिटलाची तोखणाय केली. Asking us when we go outside, are so high rate of literacy, high per capita income, and you don't have a hospital which can perform angiography, angioplasty, bypass? We had no answer. And it was Victor Albuquerque who took a daring decision at that time. I still remember a day when he called me and said, Mr. Kamath, you are at home, I want to come with Dr. Reddy. That was my first meeting with Dr. Reddy at that time. And then he explained to me. Fortunately, I had in my manifesto at the time of election, I had put up one item that it will be my endeavor to see that people of Margaon enjoy good health, and I would like to support a good hospital in the city of Margaon. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मुंबई वतीन दिवपी डॉक्टर लक्ष्मण देशपांडे पुरस्कृत प्राचार्य कमलाकर सोनटक्के गौरव सर्वोत्कृष्ट नाट्य निर्मिती पुरस्कार 2025 मीडिया ह्या नाटका खातीर गंगाराम उर्फ सतीश नार्वेकर हांकां भेटयला. रुद्रेश्वर पणजी संस्थेचे मीडिया हे नाटक नार्वेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें. महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रगिन्यान आनी सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार हांच्या हस्तुकीं नार्वेकर हांकां हो पुरस्कार. इंटरनॅशनल आर्ट सोसायटी आनी स्टुडिओ 07 संस्थेन आयज अखिल गोंय ओपन ग्रुप चित्रकला सर्त आयोजीत केल्ली. प्री प्रायमरी, पयली दुसरी, तिसरी चौथी, 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी आनी उक्तो गट अशा 6 गटांत ही सर्त जाली. सुमार 450 सर्तकांनी आपलो कलाविष्कार ह्या सर्तींत प्रदर्शीत केलो. स्टुडिओ 07च्यो जाळवणदार अपेक्षा नाडकर्णी हांणी ह्या सर्ती विशयी अदीक म्हायती दिली. आम्ही आज ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज केले. गोवा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दॅट इज ऑल्सो ओपन बुक, सो पार्टिसिपंट्स तांचे रेफरन्स घेऊन करू शकतात. थोडी भुरगी अशी असतात की तांचे ड्रॉइंग खरेच बरे आसा, पूण तांकां तितली जमना करपाक, किंवा याद उरना ड्रॉइंगाची, कलर्साची याद उरना. म्हण आमी तांकां एक चान्स दिल्लो आसा की पळयात आनी ते सेम करात. तो इफेक्टय मेळपाचो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. प्लस कंपोजिशन करप पळोवन कलर कॉम्बिनेशन करप तितलेच गरजेचे आसा. म्हण आमी हो एक प्रयत्न केल्लो आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.